दुसरो जो इश्यू आमच्या गोंयांत आसा काजूचे बाबतींत म्हणल्यार तो म्हणल्यार गोंयांत आमचे सुमार 55,000 हेक्टर जमीन आसा आनी तशें पळोवंक गेल्यार आमचे लागीं आनीक एक्सपान्शन करपाक ऑपॉर्च्युनिटीज खूब कमी आसात, पोटेन्शियल खूब कमी आसा. तर गरज आसा ज्यो आमच्यो काजू आसात, एक्झिस्टींग काजू आसात, ज्यो दोंगरांनी आसात त्यो सांबाळपाच्यो, तांचें उत्पन्न वाडोवपाचें. आनी तें जर करतलो जाल्यार आमच्यो खुबश्यो काजू अश्यो आसात त्यो सेनायल आसात, त्यो आमकां उत्पन्न कांयच दिनात. थोडे रोट्या लागून मेल्लोले आसात, तातूंत रिप्लांटींग जावंक ना, तातूंत गॅप फिलींग जावंक ना. आनी हें तर बरे भाशेन आमी केलें टॅक्नॉलॉजी वापरून जाल्यार आमकां काजूचें उत्पन्न वाडोवपाक इल्लेशें सोंपें जातलें. हाचेर बारीक सारीक म्हायती रिप्लांटींग, रिज्युविनेशन कशें तातूंत पुनर्रचन करप हाचेर आमचे मिस्टर श्रीकांत मोनी आमचो असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हे ल्हानशें प्रेजेंटेशन करतलो. सगळे उपस्थित मानेस्त आणि माझ्या शेतकार भावांनो आणि भयणीनो, आतांचो विशय जो आसा तो म्हटल्यार रिज्युविनेशन इन कॅशू गार्डन्स किंवा कॅशू प्लांटेशन. म्हणजे आमचो जो काजूचे जी लागवड आसा ही जशें आतां पयलींच्या आमच्या स्पिकरांनी सांगलें की खूब जुनी आसा, खूब वर्सांची आसा आनी ताजी पिकावळ जी आसा ही कमी जाल्ली आसा. आमकां आयज गरज कितें आसा की आमची पिकावळ वाडोवपाक जाय, उत्पन्न वाडोवपाक जाय. आनी ही उत्पन्न जर वाडयतले जाल्यार हे काजूची जी पयलींची झाडां आसा हाका पुनरुज्जीवीत करपाक जाय, नवीन लागवड करून किंवा आसा त्या ताजेर करपाक जाय. ही कशी करपाची हें आमी मातशें पळोवया. पयलीं वतना आतां तुमकां सकाळच्या सगळ्या स्पिकरांनी सांगलां की गोंयांत आमच्या जवळ जवळ 56,000 ते 57,000 पर्यंत हेक्टरांचेर लागवड आसा. पूण ताजी उत्पादकता किंवा उत्पादन आसा तें खूब कमी आसा. म्हणजे जवळ जवळ 1.5 ते 2.5 किलो एका झाडा फाटल्यान आमकां उत्पादन मेळटा गोंयांत. हें जर आमी भारताच्या हेजेर जर पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 3 ते 3.5 किलो कमीत कमी हें आमकां उत्पादन मेळटा. म्हणजे आमी बरेच सकयल आसा. आनी हें जर उत्पादन आमी वाडयतले जाल्यार त्या झाडांचें रिज्युविनेशन करप अत्यंत गरजेचें आसा. आतां एक आमच्या गोंयांत एक कितें आसा की पोर्तुगीजान पयलीं आमचे कडेन अजून हांगा काजी सोडिल्ल्यो. ताच्या उपरांत तेन्ना लागवड जी केली ही आमी फक्त रोंपे लावन लागवड केल्या. आनी ताच्या उपरांत वरायटीज आयिल्ल्यो आसा, चड उत्पादकता दिवपी वरायटीज आयल्या ताजी आमी आतां लागवड करता. पूण ह्यो पयलींच्यो ज्यो आमच्यो गांवठी काजी किंवा गांवठी रोंपां लावन जी आमी लागवड केल्या ही जवळ जवळ आतां कांय ना म्हटल्यार 30, 40, 50 वर्सांची जाल्ली आसा. आनी ताका आमी व्हडलेशें कॅर हें आमी कांयच घेना. तर हें जर आमी घेतलें जाल्यारूच आमची उत्पादकता आसा ती आमी फुडें वाडोवंक शकता. एक म्हणजे आमचें कारण कितें आसा कमी उत्पादकता मेळपाक, एक म्हटल्यार आमची जी आसा ती कॅजूची लागवड ही खूब पुराणी आसा आनी ताका लागून आमची उत्पादकता कमी आसा. दुसरें म्हळ्यार तुमी पळयलें आसलें तुमकां काजूक रोंटो लागता आनी प्रत्येक वर्सा कांय ना म्हटल्यार जवळ जवळ एक 10% तरी आमची काजूची झाडां ही मरता. मागीर तातूंतल्यान झाडां कमी जाल्ल्या कारणान परत आमची उत्पादन क्षमता आसा ती आमची कमी जाता. तिसरें जें आसा ती पयलीं काजू जशें उदक सांगलें सकाळीं की काजू आमी लायल्ल्यो फक्त कित्याक जी आमची मातयेची धूप जाता वयल्यान दोंगरार व्हांवून येता ती आडोवपा खातीर काजूची सगळ्यान पयलीं लागवड केल्ली आनी त्यो काजू तश्योच दवरून आमी फुडें ताजें उत्पादन घेत आसात. तिसरें आतां म्हाज्या पयलींच्या स्पिकरान सांगलें की आमी ताका उदक दिना आनी ज्यो दोंगराळ भागाचेर काजू आसा ताका तर आमी सारें केन्नाच दिना. ते नॅचरली ऑर्गेनीक बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनीक आसा. हाका लागून आमची उत्पादन क्षमता ही बरीच कमी आसा. जर आमी भारताच्या लेवलाचेर जर उत्पादकता व्हरतले जाल्यार ह्या झाडांची कॅर घेवप किंवा तातूंतली जर ती चड 50 वर्सां मुखार जर आसात जाल्यार ती काडून नवीन लागवड करप ही आयज काळाची गरज आसा. तर आमी कितें करूं शकता, जी पोरणी झाडां आसा ताजें आमी कितें करूं शकता, तर तांकां पुनरुज्जीवीत करपा खातीर किंवा रिज्युविनेट करपा खातीर आमी ताजे खातीर एक प्रोग्राम आमी करूं शकता किंवा आमी शेतकार भाव करून 1-2 वर्सां भितर आमी आमची पिकावळ जी आसा ती वाडोवंक शकता. सो ताका करपाक कित्याक रिज्युविनेट आमी करपाक जाय, एक म्हणजे आमचें
परफॉर्मन्स आमचो वाडोवपाक जाय. जे आमचे 2 किलो 1.5 ते 2 किलो जी पिकावळ आसा ही आमकां जवळ 3-3.5 किलो किंवा 5 किलो पर्यंत व्हरपाक जाय. दुसरें, पयलीं जर ती झाडां जर आमची म्हणजे आमी रोपयो लावन जर केल्ली आसात आनी आमकां नवीन जी आतां वरायटी जाल्या, गारफां आयल्या, ही ग्राफ्ट जर लायतले जाल्यारूय ह्या रिजुविनेट करतना आमी गारफा लावन आमची प्रोडक्टिविटी उत्पादकता आमी वाडोवंक शकता. तर 2 गोश्टी ह्यो आमी हातूंतल्यान करूं शकता. तिसरें म्हटल्यार ओदोळ आमच्या एक सरान सांगलें की हाय डेन्सिटी प्लांटिंग हो जो नवो कॉन्सेप्ट येता, हेतून जर कोणी घेता जाल्यारूय हेतून प्रुनिंग करूनय नाजाल्यार ती मागीर परत क्रिस क्रॉस जातली, एकामेकार वतली, ताका सूर्यप्रकाश जाय तसो मेळचो ना आनी हें जर मेळूना जाल्यार आमची परत उत्पादकता देंवतली. सो हें सगळें करपा खातीर आमकां रिजुविनेट करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आतां रिजुविनेट खंयची करपाक जाता? सगळीं झाडां कांय उपलब्ध आसची ना. एक म्हणजे तुमी पळयलां आसता आमच्या गोंयांत काजूचो रोटो हो भरपूर लागता आनी ज्या काजीक हो रोटो लागलेलो आसला असल्या काजीचें रिजुविनेशन आमी करूं शकना किंवा करपाक जायना. कित्याक एकाक जर रिजुविनेट जालें तें परत सगळी कडेन प्रसारीत जातलो आनी ताजो फायदो आमकां जावचो ना. चडांत चड एक 20 वर्सां पर्यंत आनी बरी हेल्दी झाडां आसा ह्या झाडांचें आमी पुनरुज्जीवन करपाक जाता. दुसरें म्हटल्यार ओदोळ जशें सांगलें तशें आमच्या झाडां जी आसा किंवा आमचो जो प्लॉट आसा त्या प्लॉटान दुसरी वीड्स किंवा तण हे आसपाक जायना, जेच्या वांगडा ते कॉम्पिटिशन करतले. म्हणजे आमी जे कितें घालतले किंवा कितें करतले ते झाडां ओडून घेतली आनी आमी काजूक घालता हें कांय मेळचें ना आनी तसली एरिया आसपाक जायना. तिसरें म्हळ्यार भरपूर ताका वत मेळपाक जाय. सूर्यप्रकाश हो भरपूर मेळपाक जाय. जितलो सूर्यप्रकाश मेळटलो तितलीच आमची काजूची पिकावळ आमची वाडटली. आतां तें सुद्दां करपाक जेन्ना आमी प्रुनिंग आनी ट्रेनिंग करतले तेन्ना तें कशें करपाक जाय तें तातूंतल्यान आमी पळोवया. फुडें वतना हे आमचे चडशे जी आसा ही अश्यो पिकां आसा आमच्यो काजी जवळ जवळ पोरण्यो काजी ज्यो आसात त्यो चड करून अश्यो ग्रावंडाचेर लेवलाचेर किंवा सगळ्यो अश्यो क्रिस क्रॉस गेल्ल्यो आमच्यो आसात. तर ती आमकां फुडें वचपा खातीर आमी रिजुविनेट कशी करपाक जाय ती पळोवया. एक म्हटल्यार रिजुविनेशन करपा खातीर आमी प्रुनिंग म्हटल्यार कितें की ताज्यो ब्रांचीस ज्यो आसा त्यो आमी त्यो फांदयो भायल्यो फांदयो आसा क्रिस क्रॉस गेल्ल्यो आसा ह्यो कट करपाक जाय. आतां एक तीच जर आमकां वरायटी दवरपाक जाय जाल्यार प्रुनिंग करपाक जाय. जर आमकां दुसरी वरायटी लावपाक जाय त्या आसा त्याच झाडाचेर दुसरी वरायटी लावपाक जाय जाल्यार आमी ताका टॉप वर्किंग करपाक जाय. आतां ह्यो दोनूय गजाली कितें त्यो सांगता तुमकां हांव. दोनांच्या हितून जवळ जवळ प्रुनिंग कटिंग करप जवळ जवळ सादारणशें बरोबर आसता, पूण जेन्ना आमी टॉप वर्किंग जेन्ना करता तेन्ना तें वेगळ्या पद्दतीन करचें पडटा. तिसरी गजाल जी आसा ओदोळ सांगलें की आमचे सगळे प्लांटेशन एक तरी रोटो लागलेलो आसा किंवा कमी उत्पादकता आसा जाल्यार तेतून रिजुविनेशन करून चलना. सो त्या हेका आमी सगळीं ती झाडां काडून नवीन प्लांटेशन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा किंवा रिकमेंडेड आसा. आतां प्रुनिंग पळोवया. आतां प्रुनिंग करतना कितें करपाक जाय? आतां खंयच्या झाडांचें प्रुनिंग करपाक जाय? एक म्हणजे हाय डेन्सिटी आसा ताचें प्रुनिंग हें तुमकां घेवपाकूच जाय प्रत्येक वर्सा कंपल्सरी, कारण एका झाडाच्यो फांदयो ज्यो आसा त्यो दुसऱ्या झाडाच्या भितर वचपाक जायना. दुसरें म्हळ्यार सूर्यप्रकाश हो प्रत्येक फांदयेचेर वेवस्थीत पडपाक जाय. जर सूर्यप्रकाश जर वेवस्थीत पडलो जाल्यार फोटोसिंथेसीस ताज्यो बऱ्यो जातल्यो, भितर अन्न प्रक्रिया तयार करपाची ही बरी जातली आनी उत्पादन आमकां बऱ्या प्रमाणान मेळटलें. आतां प्रुनिंग करतना कितें करपाक जाय की सकयल्यान जमनीच्या लेवला वयल्यान जवळ जवळ 1.5 ते 2 इवन 2.5 मिटर पर्यंत आमी हें प्रुनिंग करपाक जाय. आतां प्रुनिंग करतना एक काळजी आमी घेवपाक जाय की ताजी साल जी आसा ही साल खंय फुटपाक जायना किंवा ती तुटपाक जायना. म्हणजे क्लीन कट ताका वचपाक जाय. कित्याक क्लीन कट वचपाक जाय जाल्यार जर साल तुटली किंवा हें जर स्प्लीट जालें जाल्यार रोटो आसा ताका आमी वाव दितले थंय वचपा खातीर.
तुवें पळयलां आसलें काजूचेर आमी अशें म्हणटा की इवन कोयतो सुद्दां मारपाक जायना झाडाचेर. जर कोयतो मारलो जाल्यार सुद्दां तातूंतल्यान जो दीग येता तातूंत तो रोटो रोकडो भितर त्या घावांतल्यान वता, म्हणून काजूचेर घाव सुद्दां मारपाक जायना. सो ते एक कॅर हातूंत घेवपाक जाय. दुसरें जें आसा वयल्यान ती कट करपा जाय. आतां हेतून कितें करपा जाय की पयलें झाड जालें, मागीर ताका ब्रांचीस आयल्यो. ब्रांचीस आयल्या उपरांत ताका परत सेकंडरी ब्रांचीस येता, म्हणजे दुसऱ्यो येता. सो ह्यो ब्रांचीस ज्यो आसा ह्यो आमी धारदार शस्त्रान, एक तरी हांव म्हणटा की कटरान त्यो कट करपाक जाय, कोयत्यान करपाक जायना. कारण कोयत्यान केल्यो जाल्यार खंय तरी साल किंवा ताजी हें फुटपाची शक्यता आसता. सो त्या हेतून मातशें क्लीन कट हो वचपाक जाय. मागीर हें केल्या उपरांत तिसरी जी गजाल आमकां गरजेची आसा, कारण रोटो हो लागतलोच किंवा लागपाचोच आसा अशें धरून आमी दोन गोश्टी करपाक जाय. एक म्हटल्यार हे प्रुनींग करच्या पयलीं जवळ जवळ 15 दीस क्लोरोपायरिफॉस 2% हेजेर ताजी फवारणी करपाक जाय किंवा स्वेबिंग झाडाक पूर्ण तें लावपाक जाय. सो हें केलें जाल्यार रोटो हो फुडें आमी प्रिवेंशन करतले. आतां जेन्ना आमी प्रुनींग घेतले तेन्ना कितें करपाक जाय, आमी नॉर्मली काजींनी सुद्दां गेले, काज मारली किंवा काज जर हें जाली जाल्यार आमी थंयच उडयता, सगळे फांदयो थंयच उडयता, ताजे आनी कितें आसा भाग ते सगळे थंयच उडयता. काजी पोंदा केन्नाच ताजो कट केल्लो भाग हो दवरपाक जायना. आमी दवरलो जाल्यार हो रोट्याक आमी निमंत्रण दिता. खंयच्या आमच्या प्लॉटान जरी नासलो तरी दुसऱ्या प्लॉटांतल्यान रोटो थंय येतलो आनी आमचो रोटो ह्या काजींक लागतलो. म्हणून हे आमी तेन्ना क्लोरोपायरिफॉस वापरपा जाय. हे पळया, ह्या प्रमाणान हे आमी कटींग घेवपाक जाय. ही सकयली ब्रांचीस पयल्यो, मागीर वयर गेल्या उपरांत आमी कट केल्यो. आतां हे कटींग केन्ना घेवपाक जाय, तुमच्या मनान एक आसतलो कटींग केन्ना करपाक जाय हें सांगूं ना. सो कटींग काजूचो सिजन सोंपल्या उपरांत, म्हणजे हांगा जवळ जवळ आमचो एप्रील मे म्हयन्यान आमचो काजूचो सिजन सोंपता. आनी हो काजूचो सिजन सोंपल्या उपरांत रोखडेंच ताजें प्रुनींग किंवा कटींग घेवपाक जाय. आतां हें आसा, हें तुवें पयलें झाड फाटलें पयलें आसतालें, फुडें तें आमी प्रुनींग करून घेतलेलें आसात. हें पयल्या वर्साचें, तें दुसऱ्या वर्साचें. आनी अशा तरेन आमी हें पूर्ण प्रुनींग घेवन आमी हें करूं शकता. ताजे उपरांत दुसरी जी गजाल ही जाली आमची कशी, आमी तीच वरायटी दवरपाक जाय, तेंच झाड आमकां फुडें दवरपाक जाय आनी ताजी पिकावळ घेवपाक जाय. जेन्ना त्या झाडाची उत्पादक तुमकां खबर आसा तें झाड बरें आसा, उत्पादकता बरी दिवंक शकतलें जाल्यार तेंच झाड तुमी दवरपाचें. फुडले जे फागूर येतले, मागीर जून म्हयन्यान ताका फागूर येतले. सो फागूर आयल्या उपरांत कितें करपाक जाय की तुमकां येतना जवळ जवळ 20-25 अशे एका झाडाक फागूर आयिल्ले आसतले. हे सगळे दवरपाचे ना. हे सगळे दवरले जाल्यार परतूय आमचें रानूच जातलें. सो ताका लागून फक्त 7 ते 8 बरे जे सकयल्यान जवळ जवळ अशे व्हडले थीक येतले तेच आमी तातूंतल्यान फागूर दवरपाक जाय. बाकीचे आसा ते कट करपाचे आनी कट केल्या उपरांत परत ताका क्लोरोपायरिफॉस किंवा मोनोक्रोटोफॉस किंवा खंयचें इन्सेक्टिसायड आमी घेवपाक जाय. कित्याक फागूर आयल्या उपरांत जेन्ना आमी कट करतले ताका परत तो बोरर थंय लागू शकता आनी तो लागचो न्ही, म्हणून तेन्नाय परत ताका प्रिकॉशन घेवपाक जाय. आनी हे प्रुनींग केल्या उपरांत ताका जवळ जवळ प्रत्येक केलें प्रुनींग सोडलें तशें जाल्यारूय परत आमकां चलपाना. कारण हो जो रोटो आसा हो केन्नाय स्टेजीचेर लागू शकता. म्हणून प्रत्येक जवळ जवळ 15 दिसांनी त्या झाडा कडेन वचपाकूच जाय. आनी झाडा कडेन गेल्या उपरांत तुमकां तें झाड बाबा ताका रोटो लागला की ना, कितें आसा, हे खंयच्या स्टेजी वयर आसा हें तुमकां तातूंतल्यान कळटलें. आनी प्रत्येक म्हयन्यान एक तरी ताजेर फवारणी घेवपाक जाय. आतां टॉप वर्कींग जेन्ना आमी करता, आतां टॉप वर्कींग काजूचो सिजन सोंपल्या उपरांतूच घेवपाक जाय. हेतून घेतना जर तुमकां समजा 1 हेक्टर एरिया आसा आनी तुमची 200 झाडां आसा आनी तेतून तुमकां अशें दिसता की तुमची जवळ जवळ 15-20 झाडां अशीं आसा जे कमी उत्पादन दिता, जाल्यार ह्याच 15-20 झाडांक तुमी टॉप वर्कींग करपाक जाता. आतां हे टॉप वर्कींग कशें करपाक जाय, पयलीं झाडां कट करून घ्या. जशें आमकां व्हडले तुमकां पिक्चरान हांवें दाखयली
तशी कट करून घेयात. कट करून घेतल्या उपरांत ताका जून ते जुलय ह्या म्हयन्यान परत फागूर येतले. हे कसले आसपाक जाय तर जांबळ्या कलराचे फागूर आसपाक जाय, जे पयलीं येता पानां ती. ही पानां आयल्या उपरांत थंय ताका ग्राफ्टिंग करपाक जाय. हांगाय तशेंच येतना विशय कशे येतले सगळे दवरूं नाकात, एक 7-8 दवरात आनी ताजेर आमकां ग्राफ्टिंग वयर करपाक जाय. आतां ग्राफ्टिंग करतना हांगा तुमकां तुमचीच जात पयलींची आसा ती दवरपाक जाय काय दुसरी जात दवरपाक जाय, दुसरी बरी चड उत्पादन दिवपी लावपाक जाय, ही तेन्ना ठरोवपाक जाय. आनी तेज्या प्रमाणे ते आमी काडी काडून, त्या जातीची काडी काडून हांगा कलम बांदपाक जाय. आतां कलम बांदतना आमी केन्ना बांदपाक जाय, एक म्हणजे ते ब्रावन कलर आसता तेन्नाच ताज्या फुडें आमी वचपाक जायना. फुडें गेले जाल्यार म्हणजे परत ताजें आमकां तें झाड हे काडी जी आसा ही घट जातली आनी ग्राफ्टिंगाक आमकां प्रॉब्लम जातलो. सो जाता तितकें जून ते ऑगस्ट किंवां चडांत चड 15 सप्टेंबर पर्यंत हें ग्राफ्टिंग करपाक जाय. आतां ग्राफ्टिंग करतना मागीर आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की जे सायन आमी सिलेक्ट करता, सायन म्हटल्यार खबर आसा न्ही, जे ग्राफ्टिंगा खातीर बऱ्या वरायटीचे, आतां वेंगुर्ला 7 सांगली किंवा बाळ्ळी 2 सांगली, ह्या जाती जर आमकां लावपाक जाय जाल्यार तांच्यो पयलीं काडयो तयार करपाक जाय, ज्यो आमी ग्राफ्टिंगाक घेवपाक जाय. आनी ह्यो ग्राफ्टिंगाक घेवपा खातीर पयलीं 8 दीस ताजी सगळीं पानां काडून दवरपाक जाय. झाडाचेरूच पानां काडून दवरपाक जाय आनी पानां काडून दवरून ताका बरें मातशें एक फुडलें स्प्राउट येवपाक तयार करपाक जाय. आनी हें तयार केल्या उपरांत हांगा हाडून मागीर ताजें त्याच झाडाचेर आसा त्याच झाडाचेर ग्राफ्टिंग करपाक जाय. आनी हें ग्राफ्टिंग जर आमी वेवस्थीत केलें, चड आमच्या हितून कितें जातलें की चड पावस आसतलो आमचो, जवळ जवळ जुलय ऑगस्ट किंवा इवन जुनान सुद्दां चड पावस आसतलो. सो पावसांतल्यान आमी ताका प्रोटेक्ट करपाक जाय. आतां हें प्रोटेक्ट करपाक कशें जाता की वयल्यान जशें आमी ग्राफ्टिंग करतना कलमां बांदतना जेन्ना आमी वयल्यान प्लास्टीकची एक पोती घालता तशी ताका एक वयर प्लास्टीकची पोती घालपाची. आनी जेन्ना ताका त्या बडाक जेन्ना स्प्राउटींग जातलें किंवा नवी कोमरी येतली तेज्या उपरांत तें प्लास्टीक काडपाचें. एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय, ताजो जॉयंट जो आसा हो जॉयंट वेवस्थीत जाला काय ना तो एक तुमी पळोवपाक जाय आनी ताका मागीर वेवस्थीतपणे फुडें सांबाळपाक जाय. आतां सांबाळ करतना कितें करपाक जाय, आमचें वारें भरपूर आसता हांगा गोंयांत तरी पावसाच्या हितून वारें मारता. सो वयर जें आमी ग्राफ्टिंग केलां म्हणजे जॉयंट जो आसा हो मातसो वीक आसता, म्हणजे ताका सपोर्ट तितलो आसना, म्हणून ताका आमी एक बडी अशी बांदपाक जाय जाका लागून ताका सफिशंट सपोर्ट मेळटलो आनी जॉयंट जो आसा तो मोडचो ना. सो हें जर रिजुव्हिनेशन आमी ह्या प्रकारान जर केलें जाल्यार आमचें उत्पादकता नक्की वाडोवपाक जातली. आमची चडशीं गार्डन्स जीं दोंगराचेर आसा ही सगळीं चड करून 20 वर्सां मुखावेलीं आसा आनी तांणी ही टॅक्नोलॉजी वापरून तांची उत्पादकता वाडोवपाक जाय. आनी हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता एका झाडाक आमी 3 किलो ते 5 किलो पर्यंत सुद्दां आमी आरामात ताची उत्पादकता घेवंक शकतले. फक्त एकूच लक्षांत दवरपाक जाय की रोटो ताका जो लागता ह्या रोट्याचें प्रिकॉशन आमी भुरग्या प्रमाणे थंय वचून एक 15 दिसांनी 20 दिसांनी पळोवपाक जाय. आतां हें कशें पळोवपाक जाय, कितें करपाक जाय आमी झाडा कडेन गेल्या उपरांत, तर झाडा कडेन गेल्या उपरांत आमी एक पयलीं पळोवपाक जाय खंय बोरराचो खंय कितें इन्सिडन्स दिसता काय म्हणून. मातसो असो तुमचो पावडर कसो भायर येता काय कितें, जाल्यार गम खंय येता काय कितें, तेतूंतल्यान चड जर लागलेलो आसत जाल्यार भुसो चड भायर पडटलो. सो असो भुसो तो हळदुव्या कलराचो भुसो आसा काय तांबडो कलर जाला हाजेर ती खंयची स्टेज आसा ही स्टेज तुमी त्या दिसा म्हणजे ठरोवंक शकता. जर तो हळदुळो आसा म्हणजे ताजो आसा निकतो सुरवात जाल्या जाल्यार ताका तुमी वखदां घेवन तो कंट्रोल करपाक जाय, तेन्नाच्या तेन्ना कंट्रोल करपाक जाय. सो हें जर केलें जाल्यार आमी पिकावळ आमची चडांत चड आमी वाडोवंक शकतले आनी ही आमच्या गोंयान ही अत्यंत गरजेची बाब आसा. आतां ही केल्या उपरांत हें तुमी पळयात टॉप वर्किंग केल्ल्या उपरांत तें मागीर कशें केलां आनी ह्या प्रमाणान करपाक जाय. पयलीं आमी झाड कापपाक जाय, तें कापल्या उपरांत ताजेर स्प्रे घेवपाक जाय. ताज्या उपरांत तुमकां सकयलें सांगलें की नवे ताका कोमऱ्यो येतल्यो आनी असल्या
रंगाच्यो कोंबऱ्यो आसतना ताका आमी ग्राफ्टिंग करपाक जाय आनी ही केल्या उपरांत मागीर हें आमकां टॉप वर्किंग अशें केल्लें हें जवळ जवळ दुसऱ्या वर्साच्यान तुमी ताजी पिकावळ घेवं शकता आनी आमी नवें जर रोयलें जाल्यार कितले जातलें जवळ जवळ 7-8 वर्सां तरी ताका म्हणजे त्या स्टेजीचेर पिकावळ पूर्ण येवपा खातीर लागतलें हांगा तुमकां जवळ जवळ 3ऱ्या किंवा 4थ्या वर्सा तुमकां पूर्ण पिकावळ मेळूं शकता. आतां हे परत तशेंच सेम गार्डनांनी करपाक जाय हें अशें जर आमी वापरलें जाल्यार जातलें. दुसरी गजाल पिकावळ वाडोवपा खातीर रिज्युविनेट करपा खातीर जशें आतां भावे साहेबान सांगलें फक्त उदकान आमची जवळ जवळ 40 ते 50% आमी उत्पादकता वाडोवंक शकता आनी ही जर उदक हें आमी दिवपाकूच जाय उदकाची अरेंजमेंट खंयच्यान तरी करपाक जाय. जशी जर आमकां डोंगरार उदकाची सोय ना जाल्यार थंय बारीक पोंड किंवा लायनींग करून आमी ताजी उदकाची घेवपाक जाय. हें जर घेतलें जाल्यार कमीत कमी तुमी एटलिस्ट आनी 1 किलो किंवा 1.5 किलो तुमी तुमची उत्पादकता झाडाचेर वाडोवंक शकतले. ताज्या वांगडा दुसरें करपाक जाय म्हटल्यार ते एक मल्चिंग करपाक जाय किंवा तुमी पावसान अशें हें करूनय ताका ट्रंचीस करूनय घेवं शकतात. सो ताजोय तुमकां फायदो जावंक शकता. सो अशें वयल्यान हें करूनय तुमी जर पावसान जर आडोवन दवरलें जाल्यार उदक भावे साहेबान तुमकां सांगलेलें आसा. सो अशें करून तुमी ताजी वयर जर तुमी घेतले जाल्यार ताजो बऱ्याच प्रमाणान फायदो जावंक शकता आनी उदक तुमचें उरतलें थंय तें झाडाक मेळटलें आनी झाडाची उत्पादकता वाडटली. एकूच हें करतना जेन्ना वरायटी हेतून सिलेक्ट करतना ती मात्र वरायटी तुमी जे ग्राफ्टिंगाक करपा जाय ती पळोवन सिलेक्ट करपाक जाय आनी दोंगरार जर आसात जाल्यार दोंगरार तुमकां बरी जात किंवा तुमच्यो स्वताच्यो आमी बोट्यो काजू म्हणटा पळय गांवठी हेतून जर त्यो जर बऱ्यो आसात जाल्यार ताजेच आमकां काडी काडून ग्राफ्टिंग करपाक जाता. नवीन वरायटीज सुद्दां ह्यो घेवपाक गरज ना. आमच्यो काजी जर बऱ्यो आसात जर जवळ 3-4 किलो किंवा 5 किलो दिता जाल्यार तेच काजीचे बोडयो काडून आमी ग्राफ्टिंग करपाक जाता. म्हणजे ती काज ऑलरेडी थंय सेटल जाल्ली आसतली ती बरें पीक दितली. सो तेजोय आमी वापर करपाक जाय. सो हे थोडे असले रिज्युविनेट आमी पुनरुज्जीवीत आमी कशें करपाक जाय गार्डन्स. सो ही थोडी म्हायती आशिल्ली. हांव हांगा सोंपयता कित्याक आमच्या फुडें आनी एकटो आसा स्पिकर जो तुमकां रोट्यार आनी हेचेर मार्गदर्शन करतलो. तर देव बरें करूं म्हणटा. मिस्टर श्रीकांत मोने हांणी आमकां बारीकशी म्हायती दिली कॅज्यू रिप्लांटींग रिज्युविनेशन कशें करप म्हणजे काजू ज्यो आसात तांचें उत्पादन कशें वाडोवप हाचेर बारीक सारीक म्हायती दिली. थँक्यू मिस्टर श्रीकांत मोने.